वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आनी हांवूय बीन बरें आसा. तर तुमी चिंततली कॅब बीन घालून खंय वयता काय म्हणून. एक्झॅक्ट म्हाकाय बीन खबर ना खंय वयता तें, कारण मम्मी आनी आजी खंय तरी वयता, म्हणजेच रानान अशें काजीनी बीन अशें म्हणू शकता. सो तेंचे बरोबर हांवूय वयता. म्हाजी बीन एक पासय जातली आनी टायमपासूय जातलो. सो हांव तेंचे बरोबर वचपाक भायर सरला कॅब बीन घालून, कारण कडक वत आसा सामकें. सो चला तर पळोवया ती खंय वयता ती. तेंच्या बरोबर हांवूय वयता आनी तुमकांय घेवन वयता. तर फ्रेंड्स आमी वचपाक आतां भायर सरली आनी पळोवया फणस बीन गावताले घेवन येतली, कारण आमी फणसाची भाजी बीन खावकूच ना अजून. ताई तर या मगे. सो पळोवया खंय वयता ती दोगांय. तेंच्या बरोबर हांवूय वयतलें. म्हाका एक एक्झॅक्ट खबर ना खंय वयता आनी कित्याक वयता ती. सो पळोवया. तर गायज आमी सद्या पावली शेणी थापलेले त्या जाग्यार, आनी मम्मी फुडें चलता आनी आजी म्हणटा तशी फाटल्यान चलता. आनी आजयेक आमी म्हणटा ताई. आनी पळयात मम्मी हांगसर चलता. सो एक पासय. पावस सुरू जालो का मागीर घरानूच उरतली आमी, मागीर भायर सरोंक आमकां पॉसिबल ना. सो आतांच फिरता तेच बरें. एकदा पावस पडलो का मागीर आमी भितर पॅक, मागीर खंय भायर सरूंक गावची ना आमकां. आनी हांव येयलें कारण म्हाका घरा बसून वचून बेजार येयलो, एक टायमपास जातलो. आनी फणस बीन गावता जाल्यार बरो जालो, कारण भाजी आमी खावंक ना अजून. कोणी कोणी खाल्ली कमेंट करून सांगा. सो फणसाची भाजी बीन आवडटा म्हाका. आनी वत आसा भयानक, कडक वत आसा. आनी आमी ज्या एरियेन वयता पळय थंय न्हय हालीं हे भोंवतालो, वाघ भोंवतालो. वाघ बीन भोंवतालो खंय रातचो 7:30 बीन. सो त्याच एरियेन वयता आमी. वाघ बीन दिसूंक जायना. जोक करता हांव, जोक. आनी हेंचे गजाली सामके चालू आहा फाटल्यान. तर फ्रेंड्स तुम्ही चित्ता आसतले हांव आनी मम्मी कसलें काम करता म्हणून. आतां पावसाचे दीस येयल्ल्या कारणान आमकां खोपीक बीन कितें कितें जाय पडटा, सो तें आमकां झाडूंक जाय. आनी एक गजाल सांगूंक म्हटल्यार तुमकां की म्हाज्या लायफान, मम्मीच्या लायफान एक टर्नींग पॉयंट असो येयलो पप्पा एक्सपायर जावन, की जें आमी काम केन्नाच करूंक ना, जें आमकां खबरूच ना, जें आमी केन्ना करूंकूच ना, तें आमकां सगळें करचें पडलें, सगळें शिकचें पडलें. सो तें शिकूनूच आयज आमी हांगसर आसा म्हणटा थंय, कारण ल्हानपणा पासुनूच हांवें हे सगळे एक्सपिरियन्स घेतला. रानान वचप म्हण, मागीर काम करप म्हण, सगळें हांवें ल्हानपणापासूनूच शिकलां आनी मम्मीन म्हाका तें शिकयलां. कारण आमकां खबर आहा आमी एकामेकाक भरपूर सपोर्ट आसा दोगांच म्हणून. आनी आमकां जर जगोंक जाय जाल्यार ही सगळीं कामां आमकांच करूंक जाय. आमी मानी व्हरपाक गेल्लीं, कारण आमकां खोपी खातीर आतां मानी जाय. आनी खोप विदावट मानी खोप जायना, सो ताका लागून मानी व्हरपाक गेल्लीं आमी हांगसर. आनी ह्याच एरियेक एक्चुली वाघ भोंवता, सो मम्मी ती पण हांता. आतां आमी घेवन वयतली. आनी हांगा न्हू हे आयकूंक येता, लावड स्पिकर आयकूंक येता देवळांतलो. सो 2 हातले आमी आनी ते आतां आमकां घेवन वचूंक जाय घरा. तशें भरपूर लांब आसा हांगसून. आं करपील तो. सो आजी करपील करता, मागीर व्हरोन फ्रिजान दवरूंक गावता आमकां. मम्मी हांगसर हांता. सो गायज आमी कित्याक गेल्लीं पळयात, आनी म्हाका कामाक लायली. सो पावस येता म्हणसर कितलीं कामां भायर सरतलीं देव जाणा. आनी हेज्याच खातीर आपयलें. सारको म्हजो टायमपास जालो आयज, बऱ्या तरेन टायमपास जालो.
आनी आजयेक मानी जाय आसले कारण खूब पीक लागून सो ताका लागून येयल्ली ती आनी म्हाका खबर नासलें एक्चुअली की कोपीक मानी हाडपा खातीर येता म्हणून ती आनी ती पळयात मम्मी मानी घेवन येतात चल चल कितें करतात गे सो जड जालें कारण ती थंय रावली सो कित्याक रावली पळोवया आमी चिंतलें आमकां फणस मेळटलो म्हणून एकूय फणस ना न्हू एक तरी गांव आसलो एकूय फणस ना आनी मेन म्हटल्यार आमी भाजी खावंक ना आज बारीक एक तरी फणस आसलो न्हू सो तुमच्या कडेन बीन फणस जाल्यार आमकां पार्सल करा कारण आमी आजून भाजी खावंक ना सो चिंतलें की फणस बीन मेळटलो म्हणून फणस ना ये मानीचे काम मात जालें आमचें सो तरी पण पयतली मानी व्हरून थंय दवरतली आनी फणस मेळ जाल्यार घेवन वयतली जी गांवांत रावता पळय तांकां ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी खूब मजा कारण जांबळां खावंक गावता पेरां तोरां आंबे आनी कितें कितें खावंक गावता चुरनां म्हण सो गांवांत ही मजा आसता खरी तर कोण कोणाक अशें दिसता की गांवांत मजा आसता हे खावपाक गावता गरमेच्या दिसांनी कमेंट करून सांगात म्हाका आमकां फणस गावलोय बीन आनी आमी घरा पावलीय बीन बट ते हांवें चड शूट करूंक ना तर आमी घरा कडेन पावली आनी जस्ट हांव बसलें कारण जीव म्हाजो भरपूर जॅम जालो आनी फणस काडटना हांवें शूट करूंक ना कारण तें म्हाका पॉसिबल जायनासलें मानूय आसलें हातीन आनी फणसूय आसलो सो मोबायल कशें कितें धरतलें आनी दुसरें म्हटल्यार हांव टायमपास करपाक गेलें पासय मारपाक गेलें बट तें वचून भलतेंच जालें सो जीव खरोच जॅम जालो म्हाजो सो गायज तुमकां फ्रेश जावन डायरेक्ट मेळटा त्या म्हणसर बाय बाय तर फ्रेंड्स हांव फ्रेश जालें आनी आतां म्हळ्यार फ्री टायम आसा सो चिंतलें की हॅरीचे मातशे पेपर चेक करया कारण तेजे वॅक्सिनाचो टायम जातलो सो वॅक्सिनेशन पेपर चेक करूंक बसलां आनी हे पळयात तेजे वॅक्सिनेशन पेपर आसा सो ह्याच म्हयन्यान ताका वॅक्सिन आसता चडशे बट म्हाका डेट चेक करूंक जाय केन्ना आसा तें आनी आजून हांवें केन्ना तेजें इग्नोर करूंक ना चुकोवंक ना केन्नाच तेजें वॅक्सिन सो ताका 2 वॅक्सिनां लागता ते म्हाका आतां केन्ना आसा तें एग्जॅक्ट चेक करूंक जाय आनी तेचो बूक एकदम क्यूट असो दाखयता तुमकां सो पळोवन घेया तुमी हो आसा हॅरीचो वॅक्सिनेशन बूक आनी हेचेरूच सगळे डॉक्टर तेजे मार्क करता आनी कितलो क्यूट आहा पळयात सो हे पळय हांगसर बीन नांव घातलेलें आहा आनी तेजें वॅक्सिनेशन सगळें मार्कींग आसता दाखयता तुमकां हे पळयात अशें मार्कींग आसता हॅरीचें वॅक्सिनेशन सो ताका आतां वॅक्सीन आसा मे म्हयन्यान 31 मे ह्या म्हयन्यान आसा तर फ्रेंड्स तेजो बूक भरपूर क्यूट आसा न्हू हो पळयात तेजेरूच आमी सगळे नोट करता डिवॉर्म फ्लिक स्टिक ड्रॉप्स म्हण या वॅक्सिनेशन म्हण सगळे हेजेरूच नोट करता आनी ह्याच म्हयन्यान आसा तेका वॅक्सीन सो चुकोवपाचें ना म्हाका व्हरपाचें आहा तेका सो आतां म्हाका फ्री टायम आसल्या कारणान हांव मातशें बूक रीड करतलें आनी व्हिडियोय बीन म्हाका ब्लॉग म्हाजो एडिट करूंक जाय सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता ब्लॉग आवडलो सुद्दां लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका आनी कमेंट करून सांगा ब्लॉग कसो कितें आवडलो तो तुमकां कसो कितें आसलो तो कारण तुमचे जे कमेंट आसता ते हांव रीड करता आनी मम्मीकूय रीड करून दाखयता सो खरेंच बरें दिसता तुमचे कमेंट वाचून सो कमेंट करूंक मात विसरूं नाका सो चला तर परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन ते आमचो देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे बाय